गोय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, पूण 70 म्हालांतल्या नानेली आनी शेळपी गांवां सावन व्हांवपी न्हंयचेर इतकी वर्सां जाली पूल सोडूनच दियात, सादो लोखणाचो सांखव लेगीत ना. हे खातीर दर वर्सा थळावे लोक धोको पत्करून लाकडाचो सांखव बांदून आनी जीव मुठीन धरून न्हंय पार करून वतात. नानेली आणि शेळपी ह्या गावाक जोडपी हो सामको भिरांकूळ सांखव. सांखव खंयचो? हो जाल्यार लाकडाच्यो फळयो एकठांय करून न्हंय पार करपाक तयार केल्लो आशीर झोपाळोच. कोणाचोय केन्नाय तोल वचून न्हंयत पडपाचो भंय घालपी. विद्यार्थी, कामगार, बायलां, ज्येष्ठ नागरीक सगळ्यांकूच ह्या सांखवाचो उपेग केल्या बगर पर्याय ना. मतदारसंघ पर्ये हांगचो आदलो आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री आशिल्लो प्रतापसिंह राणे आतां ताचीच सून दिव्या राणे आसात हांगची आमदार. तिचो घरकार विश्वजीत राणे हो लेगीत गोंय सरकारांतलो वजनदार मंत्री. भर पावसांत हे लोकप्रतिनिधी एकदां तरी वयतले काय ह्या सांखवा वेल्यान? पाळी देऊळवाडा वाठारांतल्या ह्या न्हंयकडे कितल्याशाच शेतकारांची शेतां आसात, भाटाय आसात. ते खातीर तांकां ही न्हंय पार करचीच पडटा. कितलेशेच फावट न्हंयक हुंवाराचें रूप येता, पूण करतले तरी कितें बाबडे? जिवाचेर उदार जावन तांकां हांगच्यान वचचेच पडटा. 850 कोटी रुपया खर्च करून सगळ्यांत म्हारग पूल म्हण ओळख आशिल्लो अटल सेतू बांदिल्ल्या गोंयची ही दुसरी खरी स्थिती. उठसूड आत्मनिर्भर आणि स्वयंपूर्ण गोंयची घोशणा करपी गोंय सरकाराच्या मंत्र्यांनी पयलीं गोंयांत जाय आशिल्ल्यो अश्यो मुळाव्या सुविधा सयत गोंयाक आत्मनिर्भर करपाची खरी गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.